बाळका जेजूताई मोगाळ भाऊन आणि बहिणीनो, वडा भक्तीनं आम्ही आज सकाळी फुडें आम्ही हांगा आयल्या खंडीत जावन जेजूच्या ह्या उतरांचेर आमी बरवसो दवरला आनी हो बरवसो फोटो आमच्या जिवितांत जावना म्हणून दिसता. पूण सवाल जें कितें जेजू आयच्या वांजेलान सांगता तें आमकां सारकें समजलां की म्हणून मागलें सगळें मेळ्ळां गे, मेळ्ळां गे, सगळें मेळ्ळां गे, मागलें सगळें जेजू दिता गे, देव दिता गे. ह्या विशयान थोडें आमी समजून घेवया. कित्याक जायतो द्वंद्व सूख चिंताप आसा ह्या उतरांचेर, जायतें सूख चिंताप आसा. कितें मागल्यार मेळटा ना, कितें मागल्यार मेळना, मेळना. देव खोटें वायट दिवंक सकना. जर वायट मागता, म्हजो टायम वेस्ट करता, देव दिना. आनी एकल्याचेर शिराप मागता, देव तो शिराप घालिना. देव आशिर्वादाचो देव, शिरापाचो न्हय. देखून थोड्यो संगती सारक्यो आमी समजोवया. पयल्यान भोवून बहिणीनो, आमच्या लागीं आमकां हर एकल्या मनशा लागीं मोत आसा आनी खुशी आसा. मोत आनी खुशी. जें कितें सारकें म्हणून मोत दाखयता, जें कितें बरें म्हणून मोत दाखयता, तें मात्र खुशी आपणावंक प्रयत्न करता. There is intellect, there is will. That what the intellect presents as good, the will pursues. बरें म्हणून कितें मोत दाखयता तें खुशी आपणावंक येता. जर मोत तें वायट नाका जाल्लें, बरें नातल्लें म्हणून सांगता, खुशी आपणावंक वचना, तासो मोग करिना. हें आमच्या हर एकल्या थंय आसा. एका क्रिमिनला थंय आसा. क्रिमिनलाक जें कितें तो सोदता जावं पुरो खुनी करता तें बरें म्हणून दिसता आनी ह्या खातीर तें करूंक तो वेता. आनी केन्ना एकलो बरो मनीस जें कितें पळयता आनी बरें आशेता, चिंता आनी बरें आशेता, देव तें दिता. तें जावंक आशेता. कित्याक जुआवाच्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 14व्या वाक्यांत जुआव म्हणटा, देवाचे कुशेक ताळ पडटा तें कितेंय आमी ताच्या लागीं मागूं जाल्यार तो आमकां आयकता. देवाच्या कुशेक ताळ पडनातलें जर तूं मागताय, टायम वेस्ट करताय, टायम वेस्ट करताय. हिंस उतरां जें कितें जेजू मातेवाच्या वांजेलान सांगता, लुकाच्या वांजेलांत इल्लेशें बदलून दिलां, थोडें बदलून दिलां. हांगा जेजू सांगता पूण आमच्या क्रूड मोतींक, समान नितळ न्हय आसलेल्या मोतींक दुसऱ्यान आयकता. हांगा जेजू म्हणटा, जर तुमी खोटे आसून तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणा, तर सर्गीचो बाप कितल्या चड मापान तो तुमकां बऱ्यो वस्तू दिना जायत, वस्तू म्हूण दिला. पूण तेंच लुकाच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, जर तुमी खोटे जावन बरें दिवंक जाणात, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. बऱ्यांतलें बरें देव दिवंक आशेता आनी बऱ्यांतलें बरें वस्तू न्हय, देवूच जावन आसा. देवाच्या की बरें दुसरें कांय आसूंक साध्य ना. आनी त्या खातीर मातेवाच्या वांजेलाच्या 6व्या अध्यायाच्या 33व्या वाक्यान आमकां सुमयान सांगचें आयकूंक मेळटा, देखून तुमी सदां पयले सर्गेंचें राज. सर्गेंचें राज म्हळ्यार देवूच. आनी हेर सगळ्यो वस्तू तुमकां मेळटल्यो. पूण आमी जायतेपणी म्हणटा, आमकां हेर वस्तू जाय, देवा तूं नाका. तुका कान घेवन आमी कालें करचें. आमकां पयशे जाय, आमकां आमची आशा जाय, आमकां आमच्या खुशी जाय, आमकां आमचें योजन जाय, तें आमी करता. तूं तुज्या एकल्याक राव. आनी ह्या वरवीं जायते पटी आमी निराशी जाता आनी सांगता, देवान म्हाका सोदा बडया पुरो सांगला, पूण हांवें मागिल्लें सोदलें मेळना. आनी ह्या खातीर पयल्यान केन्ना आमी मागता, आमी आमचेच लागीं विचारूंक फावो, पवित्र पुस्तकाच्या सावळे काल पळोवंक फावो, क्वेश्चन मार्क करूंक फावो, हांवें मागचें सारकें या चूक, हांवें मागचें देवाच्या कुशेक ताळ पडटा या विरोध वेता. जर विरोध वेता, टायम वेस्ट करचो नाका, तें ताळ पडचें बरी करया. कित्याक मागण्या वरवीं आमी देवाक बदली ना. देव शाश्वत,
तो बदलाना. ताचे थंय बदलावण्याची सावळी ना. संपूर्ण तो मागण्या वरवीं हांव बदलातां. म्हजे थंय बदलावण. एक ल्हानशी काणी आसा, धाकटुली काणी अशी आसा. एकलो भुरगो आपल्या आबा थंय भोव प्रेरीत जाल्लो. आबाक पळोवन म्हाकाय तशेंच जायचें. धाकटुलो भुरगो 6 वर्सांचो. आबान करचें बरी ताणें करचें, तशेंच करचें. ताचो ध्येयच जावन आसलो म्हाकाय आबा बरीत जायचें, आबा बरीत चलचें, आबा बरीत. आनी आबाक बारी पिसाय आसली बायबल वाचचें, सकाळीं उठून बायबल वाचचें. आनी हाणें पुतांनी नातवांनी बायबल काडचो आनी वाचचो. हाका कालें समजता भिकना. नातू म्हणटा एक दीस, आबा म्हाकाय तुजे बरीत वाचूंक मौन आसा, पूण म्हाका काही समजना आबा. आब म्हणटा नाल्यार हो थंय इंगळ्यांची बास्केट आसा, बाटी इंगळे हाडची. ह्या तांकां युवाच्या टायमार उब दवरच्या खातीर ते आसचे तसले इंगळे ह्या खाल्लीत जालो. त्यो वचून हो थंय तोडाक वचून एक बाटी उदक हाड म्हाका. हो भुरगो धांवता धांवता. आबान सांगलें कितें जालें करूंक तयार. धांवता वचून बाटी काण वयर येतना उदक खंय आसा. धांवन येता आबा सरशी. हांवें हाडलें पूण उदक रावना आबा. भविश्य तूं स्लो आयलोय. कितें फास्ट वचून धांवन हाड, फास्ट वचून हाड. भुरगो धांवता परत्यान. ल्हान भुरगो धांवता परत्यान बाटी पळयता हाडता. ना म्हाका ती बाकेट दी, हांव बाकेटीन वचून हाडटा. बाकेट धाडचें नाका, दाल देंदरचें नाका, बाटये धाड. परत्यान धांवता ना तूं. धांवता 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 पुरो आसान जाता. निमाणें म्हणटा, आबा तुका समजना, बाटयेंत उदक हाडूंक जायना आबा, हांव बालदेन धाडटा. आनी तितल्या आतां आब म्हणटा, पुता ती बाटी पळय आतां. ओडोल कशी आसली, आतां कशी आसा. ओडोळू ते इंगळ्यांनी भरिल्ली ती बाटी काळी 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 आसली. पूण आतां तुवें उदकांत बुडोवन तितले पटी उदक काडूंक प्रयत्न करतना ती कितली धवी जाल्या पळय, नितळ जाल्या पळय. पवित्र पुस्तक तुका समजचें म्हूण ना पुता, तुवें वाचल्ल्या वरवीं तुका तें नितळाय हाडटा म्हणून आब नातवा लागीं म्हणटा. भावांनो आनी भयणीनो, जायत्यो संगती जें कितें आमी करता आमकां समजचें म्हणून ना. पूण जर आमी देवा लागीं येता, आमी चिंतच्या की 1000 वांट्यांनी तो आमकां आशिर्वाद दिता. 1000 वांट्यांनी आमकां भोगूंक पुरो आमी मागिल्लें देवान दिवंक ना, हांवें आशिल्लें म्हाका मेळोंक ना. पूण सांत पावलो रोमाकारांक बरोवन म्हणटा, आमी आशेवच्या की कितल्या की चड मापान आमकां दिवंक शकच्या त्या देवा लागीं आमी आमच्यो विनंती करया. तुमी एरियेकली वॉच बांदतात न्ही गे. आदल्या वॉचांत, आतांच्या वॉचांत न्ही, आदल्या वॉचांत 3 कांटे आसात न्ही गे. एक बारीक कांटो आनी एक इल्लो मदगत आसा, मागीर एक धाकटो मोठो आसा. तो धाकटो बारीक कांटो गुवणूंत आसता, गुवणूंत आसता, गुवणूंत आसता. 60 फावटी गुंवता आनी तो 60 फावटी गुंवतना तो व्हडलो कांटो 1 मेट काडटा. आनी ह्या कांट्यांनी काडटना तो मोठो आशिल्लो धाकटो कांटो तो मूव जाल्लो दिसूंकूच तो दिसना आमकां. दिसता वरांचो कांटो गुवल्लो दिसता ना. आमी चिंतचें त्या धाकट्या कांट्यान मात्र गुंवचें, व्हडलो कांटो गुवंक. पूण तेंच त्या मोठ्या कांट्यान 1 मेट काडलें जाल्यार ह्या धाकट्या कांट्यांनी कितलीं मेटां काडल्यार 100, 200, 300 मेटां काडल्याच्या ताणें 1 मेट काडचें चड प्रभावशाली. ताणें 1 मेट काडलें जाल्यार वर्त बदलता आनी तितलें काडल्यार वर बदलना. म्हणजे आमच्या जिवितांत 3 हंत आसात. सैमीक कुडीचो हंत आसा, आमकां कूड आसा. मन जातींकी आसा, आमच्या कुडीच्यो गरजो आसात. मन जातींकी गरजो आसात. मुखार आसा मोत आसा आमकां, ती मन जातींक सडावत ना. ताच्या वयर हंत आसा, आत्मो आसा, ते आमकां मनशांक दिल्लें तें वर्तन देणें. आमचें मागणें सडावत खंयच्या लेवलाचें, खंयच्या लेवलाचें, कुडीचें, त्या धाकट्या कांट्याचें. तो धाकटो कांटो गुवल्यार व्हेरी गूड, म्हाका मेळ्ळें, मागिल्लें मेळ्ळें, मागिल्लें मेळ्ळें. तेंच
देव आत्मो ताणें पळोवचें आमच्या आत्म्याचें वाडावळ, आमच्या आत्म्याचें बरेपण भितर तावून तो पाळांक बरें करूंक आशा येता, ताचो परिणाम जावन फळां बरीं जातात. आमकां देवा तूं फळांक वकात घाल, त्या फळांक ईट घाल, त्या फळांक उदक घाल म्हणून आमी आशा येता. अरे पेद्दा, ईट घालचो पाळांक ईट घालतना फळां आपापीत बरीं जातात. देवान आमच्या आत्म्यात ट्रान्सफॉर्मेशन, बदलावन, नवीकरण, रूपांतरपण हाडूंक आशेवचें. आनी आमी ह्या सेकुंडाच्या कांट्याक पडून हांवें म्हागेलें मेळूं ना, काही हालूं ना, काही त्या कुशीक वरांचो कांटो हालोवन आसा, गोवन आसा. आनी ह्या खातीर भावा आनी भयणी, तूं सुरूच्या दिसा हांगा जेजू बाळकाच्या टेंपलाक आयिल्ल्या तावून आज म्हणसर तुज्या आत्मीक जिवितान बदलावण जाल्या की ना? तुजे थंय त्या जेजू विशयांत आसचे, ह्या भावार्था विशयांत आसची खात्री, गॅरंटी, ते एक दृढता, ते कॉन्फिडन्स गुंडायक गेला की ना? जर ते गुंडायक वचना, तुवें मागिल्ले 1000 उपकार मेळ्ळ्यार युजलेस, उडास तर युजलेस, ते युजलेस. जर ते गुंडायक गेला, तुवें मागिल्लें कांयच मेळोना जाल्यार ताचे तितलो उपकार व्हडलो तुका दुसऱ्यांक मेळोना म्हणून अर्थ, कोणायकी मेळोना. आनी ह्या खातीर कंपेर करतना, समजतना जेजून सांगिल्लें ती उतरां आमी सारके रितीन समजूंक फावो. देखून सदां तुमी पयलें सर्गेचें राज आनी हेर सर्व संगती तुमकां मेळटल्यो. आपणाचो मोग करतल्यांक रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पाऊल म्हणटा 8व्या अध्यायांत, आपणाचो मोग करतल्यांक देव सर्व संगती बऱ्याक पडाश्यो करता. आपणाचो मोग करतल्यांक देव सर्व संगती बऱ्याक पडाश्यो करता. आनी मुखारसून सांत पाऊल म्हणटा, आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक निर्मिलां. 2 संगती हांगा सोबीत. एक, कश्ट जावं, नश्ट जावं, अकांत जावं, समस्या जावं, कितेंय जावं, जर तूं तुज्या देवाचो मोग खऱ्या काळजान, स्वार्थान न्ही, हेरांनी पळोवच्या खातीर न्ही, खऱ्या काळजान तूं मोग करताय, तेच कश्ट तुका एक जैत असो मुकुट जावन बदलता, कुरीस आशिल्ले जीवनपरान बदलता, हें गॅरंटी. आनी दुसऱ्यान देवाची आशा, श्रेष्ठ आशा आमचे थंय, आमच्या हर एकल्या थंय आपल्या पुताचे मुखामोळ, या आपल्या पुताक पिंतरावचें, म्हणजे आमकां आपल्या पुता बरी रुपांतर करचें. आच्या की व्हडलें बेसांव कितें जाय? भावा आनी भयणी, सांत संतीनी म्हळ्यार कोण? आमची दुर्गता पळया. जावं पुरो सांत आंतोन आसा, जावं पुरो सांत लॉरेस आसा, आमी येता वचून म्हाका हें दी, तें दी, म्हणजे हें भायर पडलां, तें भायर पडलां, म्हाका तें जाय, हें मागता. पूण आमच्या मदें कितलीं जाणां पळया, त्या आंतोनची जिणी कितें आशिल्ली, ताका देवान मागिल्लें कित्याक मेळ्ळें, कित्याक देव ताका वापरता, कित्याक हांवें त्या आंतोनीची जिणी शिकोवंक नजो आनी ताच्या जिणेन प्रेरीत जावन म्हजी जिणी ताच्या जिणये बरी मांडून हाडूंक नजो म्हणून सवाल विचारले आसा. गेले हांव नव्यान केलें, आयलें हांव आंतोनी कडेन मागिल्लें, पुरा मेळ्ळें. त्या खातीर की सांत आंतोनीक सांत म्हणून प्रगटलो इगर्ज मातेन. भवानी भयणी, इगर्ज मातेंत सांत संतीनीक प्रगटचे उपकार आमकां मेळचो म्हणल्या खातीर पयलो उद्देश न्ही. पयलो उद्देश आमकां मादरी ती जावन आसा एक उदाहरण. आळे पुता, ह्या संवसारान तुका जायते सांगूंक पुरो, देव ना, देवा विशयांत चिंतून देवाच्या पक्षान कितें केलें जाल्यार कांय मेळना म्हूण चिंतूंक पुरो. पूण हांगा एक उदाहरण आसा. ह्या मनशान देवाचो मोग केलो आनी असो परिणाम जाणाच्या जिवितांत जाल्लें असर्यें पळय म्हणून दाखोवच्याकय हे सांत संतीनी आसच्यो. तें आमी पयलें समजोवया आनी ताच्या उपरांत मागया देव आमकां सोडून घालिना. आमच्या आवय बापायच्या की 1000 वांट्यांनी ते आमच्या सुमयाक पडून गेला. दर्या येवकरिस्तांत येवचो सुमी आमकां आपडूंक कशें येता, वेंगूंक कशें येता, आपणाक दिवंक कशें येता. आमचे दोळे एक गडबडी दामपया. सुमयांचे सो तुवेंच आमचे थंय आशा घाल्याय. तुवेंच आमकां ह्या सकाळी फुडें उठोवन हांगा हाडलाय.
तुजी समजणी तुवें आमकां दिल्या आनी ह्या वरवीं दुसऱ्या आशे मुखांतर आमी आयल्या जाल्यार ह्या आशेचें मूळ तूं जावन आसाय. अर्गां तुका सुमया. चड आनी चड तुका आशेवंक आमकां शिकय. चड आनी चड बापाच्या कुशेक आमची खुशी काल करूंक शिकय. चड आनी चड तुजें थंय रुपांतर जावंक, तुजें तसलें खालतें बोळें बोगसूचें काळीज आमचें थंय निर्मूंक त्या बापाक आमीच आमकां सोडूंक तूं आमकां शिकय सुमया. आमेन.